निवडणूक 2024ची त्या पार्श्वभूमीच्या आमच्यामध्ये माननीय राज्यसभेचे खासदार तसे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष धनावडे, आमचे उमेदवार तसेच खासदार माननीय श्री श्रीपाद नाईक, आमच्याबरोबर असतात सिद्धार्थ कुबळकर आणि तुम्ही सगळं श्रीपाद नाईक यांच्या या सगळ्या निवडणुकीच्या निमित्तान आम्ही संपूर्ण उत्तर गोयच्या तळागाळापर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि ताचोच भाग म्हणटकीर तो गेली 25 वर्सां श्रीपाद नाईक हांणी ज्या खासदारकीक ज्या आमची कामां केल्ली आसा ती कामां परत एकदां उजळली म्हणून म्हणजे ध्येय आसा आणि त्याच बरोबर अनेक गोष्टी खासदारकीच्या कार्यकर्त्यां भितर श्रीपाद नाईक हांणी जनते खातीर आणि गोंया खातीर प्रामुख्यान केली आणि मिनिस्टर म्हणून आसतना देशव्यापी कामां केल्ली आसा. कारण मिनिस्टर जो आसा तो फक्त एका राज्या पुरतो जर आसना, एका खासदारकीच्या जिल्ल्या पुरतो आसना जाल्यार संपूर्ण भारत देशाचो आसता आणि त्या अनुषंगान भाऊन आपल्या मंत्र्याच्या कारकिर्दीन खूबशी कामां केल्ली आसा. त्याचबरोबर गोंयांत ज्या जाग्याचेर ही निवडणूक लढयता त्या निवडणुकीच्या हातून भितर आपल्या केल्ली सगळी जी कामां आसा ती सगळी कामां एका बुकाच्या स्वरुपान आमी आयज आमी प्रकाशीत करतात. त्या निमतान हांव अध्यक्षा कडेन मागता की भाऊ केल्ले ह्या फाटल्या 10 वर्साच्या कारकिर्दींतलो जो सगळो लेखाजोखा आसा त्या पुस्तकाचे आमी प्रकाशीत करचे आणि त्याच बरोबर ह्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान ही सगळी कामां लोकां कडेन वतना ताजो संक्षिप्त हांगासर जो अहवाल दवरिल्लो आसा ताजे वाचन जातलें आणि ताजे नंतर आमचे माननीय अध्यक्ष सदानंद तांबोळे हाजेर आमकां मार्गदर्शन मासो वयर धाडीन मेळ्या स्वागत करता. गेली 25 वर्सां उत्तर गोंयचे जनतेन म्हाका खासदार म्हणून निवडून गेलो. त्या मतदारसंघात एकदा येयल्लो खासदार परत दुसऱ्यांदा केन्ना निवडून येवना. अशा ह्या मतदारसंघात सारक्या कार्यकर्त्याक एकदा न्हय तर 5दा निवडून दिलो हो सुद्धा एक रिकॉर्ड आज प्रस्थापित जाता आसा. हांव सगळ्या उत्तर गोंयच्या जनतेचे मनापासून धन्यवाद दिता, अभिनंदन करता की तांच्यामुळे देशभर काम करपाची संधी म्हाका प्राप्त जाली. 25 वर्साच्या कारकिर्दीक जवळजवळ 3 वेळा म्हणजे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारान 5 वर्सां आणि माननीय नरेंद्रभाई मोदीच्या सरकारान 10 वर्सां काम करपाची संधी प्राप्त झाली. आणि या कारकिर्दीत प्रत्येक 5 वर्साचे अहवाल आम्ही ओपोजिशनच्या असताना MP चा अहवाल 10 वर्सां 5-5 वर्सांचो दवरलो. अटलजीच्या कारकिर्दीचो अहवाल आम्ही त्या 5 वर्साच्या नंतर 2004 दवरलो. आज जो अहवाल तुमच्या समोर आणि जनते समोर सादर करता तो म्हणजे 2014 ते 2024 जी कामां आम्ही या मतदारसंघात खासदार निधीच्या माध्यमातून केली त्याचा एक आलेख जनतेसमोर दवरता. जवळजवळ 1200च्या आसपास आम्ही प्रोजेक्ट घेतले आणि या 1200 प्रोजेक्टामध्ये जवळजवळ 1100 आणि प्लस असे प्रोजेक्ट पूर्ण झाले असतात. जे काही 100च्या आसपास जे उरल्यात त्या काही कोविडच्या काळात गेल्याच्या प्रोजेक्टला आमच्या 2 वर्सां काही काम करून मिळेना आणि त्या पूर्णवताच्या थोड्या पूर्णवताच्या मार्गाचेर आसा. अनेक येणाऱ्या 6-7 महिन्यात हे सगळे टोटल 1200 प्रोजेक्ट पूर्ण जातले. हांव ह्या संदर्भात ज्यांनी हे काम पूर्ण करपाक सहयोग दिलो ते म्हणजे पंचायतचे सरपंच पंच तांचे वार्डान तांणी जो डिमांड प्रोजेक्टाचो केलो प्रोजेक्ट आमी पूर्ण केलो. त्याचबरोबर म्युन्सिपालिटीचे चेअरमॅन इतर काउन्सिलर
आणि आमकां खुबशी मदत केली. सगळ्या आपल्या मतदारसंघाचे माननीय आमदार आणि आमचे खास आमचे जे कार्यकर्ते ज्याच्या भागात रावपी आणि सगळ्यांनी या प्रोजेक्ट करपाक आमची मदत केली. त्यांच्या मनापासून तांकां धन्यवाद दिता. ह्या थोडोसो हांव डिटेल वचना, रिपोर्टान सगळ्यांनी घातिल्ले आसा. ह्या जे 1200 प्रोजेक्ट जे आमी म्हणटात तातूंतल्यान जवळ जवळ मोठो कॉम्पोनंट जो आसा तो एक गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाचो आसा. आमी जवळ जवळ 91 कम्युनिटी हॉल गांवाच्या डिमांड आयलो, पंचायतीच्या डिमांड आयलो, तशेंच आज पासून 91 हॉल आमी बांदून दिले. दुसरो कॉम्पोनंट जो आसा तो स्मशानभुमीचो, जवळ जवळ 72 स्मशानभुमी सध्या बांदले. आणि तिसरो कॉम्पोनंट हो आमी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा तांकां सर्वतोपरी मदत करपाचें काम केलें. तांचे मागीर तांकां क्लासरूम आसतले, तांकां हॉल आसतलो, त्याच बरोबर तांकां कंप्युटर लॅब आसतली, लॅबोरेटरीज आसतली, तांकां स्कूल बस आसतली, अशे तरेचे किंवा तांकां वाचनालयान पुस्तक आसतली. अशे तरेचे प्रोजेक्ट जे स्कुलांनी आमकां दिले. आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळ जवळ उत्तर गोंयच्या 31 सगळ्या स्कुलांक आमी हे पुरयले. आणि त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर सॅनिटरी पॅड आनी इतर ज्यो काही आवश्यक गोश्टी लागतात तेय दिल्यो. म्हाका दिसता उत्तर गोंयचे अशे 21 स्कूल ना ज्या जगात की आमी खासदाराच्या माध्यमातून काही ना काही तांकां पावनासतना रावता. आणि अशे प्रकल्प जाय नंतर मागीर जवळ जवळ डिमांड आयलो. काही गांवांनी खेड्या गांवांनी स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यो, त्यो स्ट्रीट लायट आमी सगळे घालून जवळ 25 लाख ते 30-40 लाखापर्यंत इस्टिमेटाचे आमी हे सगळे घालून दिल्यो. रोड्स केले, ल्हानशे पूल बांदले, साको बांदले, थोडीशी गटराची जाग्यार खरोखर गटराची व्यवस्था आशिल्ली ते केली. हँडिकॅप्टांक तांकां 3 व्हिलर आमी स्कूटर दिल्यो, व्हीलचेअर दिल्यो, जेची इक्विपमेंट लागता ती दिली. असो बरो विनियोग ह्या फंडाचो आमी केलो आनी डिटेल तुमच्यान आसा. हाच्या भायर आमी जेची मिनिस्ट्री म्हाका मेळ्ळी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. जी मिनिस्ट्री मेळ्ळी त्या मिनिस्टर काही ना काही प्रोजेक्ट आमी हांगा आमच्या गोंयान आमच्या मतदारसंघात हाडले. ते म्हणजे पयली मिनिस्ट्री म्हणजे हांव सिव्हिल एव्हिएशन 2003 सिव्हिल एव्हिएशन आशिल्लो. आणि त्यावेळेचेर आज जो मोपा एअरपोर्ट कंप्लीट जाल्लो आसा त्यावेळी हेजे काम आमी इनिशिएट केलें. आनी लेट मुख्यमंत्री श्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या सगळ्याच्या सहकार्यान ही जागा आमकां ताणें ताबडतोब 2 लाख जागा दिली. आनी आपले ती ह्या एअरपोर्टाक जागा दिली. आणि ह्या जागेन आमी ताबडतोब हे काम सुरू केल्लें. 2004 ही गांवची इंटरनॅशनल सिव्हिल ऑर्गनायझेशनची एनओसी आमकां मेळपाक जाय आशिल्ली, पूण ती इल्लीशी लांबली. आनी आमचे सरकार त्या वेळी भारतीय जनता पक्षाचे गोंयचे सरकार केलें, केंद्राचे सरकार केलें. परंतु 2014 पर्यंत ताजे नंतर काँग्रेसच्या कालावधी कांयच जावना. 2014 मध्ये आमचे सरकार परत आयले आणि आम्ही परत हे काम सुरू करून आज ते कंप्लीट जाला. एक सिव्हिल एव्हिएशन आसतना म्हाका म्हजे कडेन आयुश्य आसलें जवळ 6.5 वर्सां ते 7 वर्सां आयुष मिनिस्ट्री म्हजे कडेन आशिल्ली. तातूंतल्यान जी आयुश्यातून जे पॅथी आसा त्यो पॅथी देशभरच न्हय तर संपूर्ण परदेशांत सुद्दां व्हरपाची चान्स आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो ह्या सगळ्या कालावधींत. राज्यांनी वेगवेगळी इन्स्टिट्यूट आमी उबी केली. जवळ जवळ प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक एक 50 बेडेड हॉस्पिटल दिवपाची स्कीम आमी काडली. जवळ जवळ 102 हॉस्पिटल आमी फंडींग केली. तातूंतल्यान आज ती कंप्लीट जाय जाल्यार ते म्हाजे नंतर जाल्यार तेही प्रोजेक्ट सुरू आसा. गोंया आमच्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांत 2 आमी हॉस्पिटल केली. 50 बेडेड हॉस्पिटल एक मोठी दोंगराचेर ते कंप्लीट जाल्लें आसा. साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे काम चालू आहा, थोडे बेगीन कंप्लीट जातलें. त्याच बरोबर ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हे 305 कोटीचो प्रोजेक्ट हो कंप्लीट जाला गेल्या वर्सभरात आणि तो आज लोकांचे सेवेक काम करता. आणि अशें तेजे प्रत्येक कडेन एक रायबंदरा जे जुने हॉस्पिटल आशिल्ले ते आमी सगळ्या पॅथीची ओपीडी सुरू केल्ली आसा. आणि तरी मेंटल हेल्थाच्या संदर्भात ते आमी रिसर्च जे सुरू करपाचे आसात. अशें जे जे कितें मेळ्ळें त्याच बरोबर गोंयान जे काही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसात आणि जवळ जवळ 20 आमी वेलनेस सेंटर दिली गोंयांत. जी काही मोदीजी 1,25,000 वेलनेस सेंटर डिक्लेअर केली. तातूंतल्यान जवळ जवळ 12,500 ही आयुष्याक दिली. गोंयांत आमी जवळ जवळ 20 वेलनेस सेंटर दिली. आणि ह्या सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे जवळ जवळ 140 दोतोरांक तातूंत होमिओपॅथी आनी आयुर्वेदा अशें आमी तातूंत तांकां समाविष्ट करून घेतलो. आणि जे बाकीचे मिनिस्ट्री खूब आयल्यो. सहसा आमी 10 मिनिस्ट्री काम केलें. एक टुरिजम मिनिस्ट्री काम करता एक नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स तालिगांव दोनपावलच्या जे सकयल थंय ऑलरेडी जाल्लें आसा. ताजें इनॉग्रेशन केल्या वर्साक जाय आमच्या PM मोदीजीन केलें. आनी त्या इन्स्टिट्यूटान ल्हान ल्हान
वॉटर स्पोर्ट्साचे कोर्स असतले किंवा अन्य काही जे कोर्स जे उदकाचे लागतात, बोटी वचपाक लागतात, असे ल्हान ल्हान 3 महिने ते 1-1.5 वर्सांपर्यंतचे कोर्स जे असतात ते तरी त्याचे कोर्स चालू असतात आणि ताचे भुरगे आमचे गोंयचेच नाही तर कर्नाटका महाराष्ट्र भुरगे घेतात आणि आम्ही अपील केला आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ते सर्टिफिकेट घेऊन त्यांना बेगिना बेगीन जॉब उपलब्ध थंयच्यान निश्चितपणे जातलो. जेन्ना म्हाजे पोर्ट आनी शिपींग आयलें तेन्ना मुरगांवाचे 2 जेट्टी बांदपाचें काम त्याच बरोबर आज क्रूज टुरिजमाक एक बरी वेवस्था म्हणजे सादारण जे क्रूज पॅसेंजर येतले तांकां रावपा खातीर सगळे साधन जे आसा मागीर हॉटेल आसतले स्विमींग पूल हे सगळे बरो एक प्रोजेक्ट जवळ 200-250 कोटीचो प्रोजेक्ट आजून चालू आसा आणि अशा तरेतरेच्या माध्यमातून आमी सगळी गोष्टी हाडपाचो प्रयत्न करप. आणखी काही गोष्टी आसात त्यो आमी हेतून नमूद केल्ले आसात. सांगपाक इतकोच की हो आमी वेळोवेळ दिल्ले आसा. काही विरोधक काही काम काही जावना काम काही जावना कारण विरोधक खंय तरी 25 वर्सांनी राजकारण सक्रिय आज जाल्ले आसतात ते केन्ना गांवांत केन्ना वचनासतले म्हणून तांकां ते प्रोजेक्ट दिसना ताणें मुद्दाम अहवाल वाचचो आणि ते प्रोजेक्ट निश्चितपणे जाले वा ना ते कन्फर्म करचे आनी पळयचे. हांव सगळ्या जाणी म्हाका हांगा हेल्प केला हांव आभार व्यक्त करता. त्याच बरोबर एक बरो विशय आज जो जाल्लो आसा तो जेन्ना आमच्या गोंयकारांनी इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करून म्हणजे कोटी किंवा अन्य पासपोर्टा त्यांनी अप्लाय केले आणि ह्या वेळेचेर ही सरेंडर सर्टिफिकेट जी आसा ती कंपल्सरी आशिल्ली आणि त्यामुळे तो पासपोर्टा काही अडचणी आयल्यो परंतु आमच्या एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्रीन कालच एक नोटिफिकेशन काढला आणि तातूंतल्यान रिव्होकेशन सर्टिफिकेट इतलेंच पुरो सरेंडर सर्टिफिकेटची गरज ना आणि म्हणून ह्या जेंकां OCI कार्ड मेळपाक जाय जेणे अप्लाय केला तांकां ह्याच रिव्होकेशन सर्टिफिकेटचें OCI कार्ड मेळटलें. एक आमचे खातीर खुद्द गोंयाचें नांव त्या नोटिफिकेशन ताणें घातलेलें आसा त्यामुळे एक सादारण एक प्रॉब्लेम आमचे समोर आशिल्लो तो प्रॉब्लेम आमचे अध्यक्ष आमचे CM आमी स्वता वचून फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर आनी तांचे कडेन आमी चर्चा केली, होम मिनिस्टरी कडेन चर्चा केली आणि ताणें हें डिसिजन घेतला. त्या बद्दल गोंयकाराच्या वतीन हांव आमच्या होम मिनिस्टराचे एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टराचे आभार व्यक्त करता आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सगळ्या कालावधींत आमचे प्रचाराचें कार्य उत्तमपणे सुरू आसा. भरपूर बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा गेल्या पेक्षा बरो रिस्पॉन्स ह्या हितून आमकां मेळटा. त्या बद्दल हांव सगळ्या मतदारांचे परत एकदा आभार मानता तांकां अपील करता की ह्या देशाच्या विकासा खातीर गोंयच्या विकासा खातीर परत एकदा मोदी प्रायम मिनिस्टर करपाक आमकां निवडून दिवचें अशें अपील करता. आजच्या या पत्रकार परिषदेक आमच्याबरोबर उपस्थित आमचे उत्तर गोयचे उमेदवार आणि आमचे उत्तर गोयचे खासदार केदार बघू नायक, आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी दामू नायक, सिद्धार्थ कुबलकर, तुम्ही सगळे पत्रकार तुमचे सगळ्यांचे या पत्रकार परिषदेक हांव स्वागत करता. आणि आज आम्ही भाऊन गेली 2099 पासून भाऊ हे उत्तर गोयचे खासदार आसा 1999 पासून आणि 2014 ते 2024 पर्यंत कारण हे बुक जे आज आम्ही रिलीज केल्लें आसा हाच्या भितर केवळ 10 वर्सांचोच अहवाल आसा, हाच्या पयलींचो वेगळो आसलो आणि त्यामुळे तोय टायम टू टायम तांच्यांनी दिल्लो आसा आणि हातून बरेच जाण जे आता 25 वर्सां नंतर जे निवडणुकीक उबे रावल्यात ते तांकां रमाकांत बाब घालप हे तांकां प्रश्न करतात की भाऊन कितें केलें काय म्हणून. खरें म्हणत जाल्यार हो आमी बरेच दीस पयलीं प्रिंट करपाचो आशिल्लो पण इलेक्शन कमिशनचे कांय NOC घेवचे पडटा आणि ताका लागून तो थोडोसो प्रिंटींग करपाक डिले जालो आसा. त्यामुळे हे सगळे त्यांच्यांनी जे 2014 ते आतापासून विविध प्रकल्प MPLADच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आसतले त्यांच्यांनी ज्या मंत्रिमंडळान तांकां मंत्रिपदाचो जो तेंचे कडेन हें आशिल्लो कारभार आशिल्लो त्या मंत्रिमंडळांतल्यान आसत की केवळ गोंयाक लागून जें कितें केल्लें आसा तें तांच्यांनी त्या अहवाला भितर तेंचें कितें आसा तें घातिल्लें आसा. तेजे भितर आमचो मोपा एअरपोर्टाचोच तांच्यांनी उल्लेख केलो. त्यानंतर हांगा वेगवेगळे आमचे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आसतले आणि असे विविध आयुष हॉस्पिटल आसतले असे विविध प्रकल्प जे गोंयाक लागून त्यांच्या माध्यमांतल्यान जाल्ले आसा ते हांगा दिल्ले आसा. आणि हाच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर MPLAD स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जो तांच्यांनी काय विकास केल्लो आसा प्रत्येक गांवा भितर. म्हणजे सुरवातीक जेन्ना ते 99 जेन्ना MP जाले मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आणि तेन्ना सुरवातीक लक्षात आयलें की कम्युनिटी हॉल जावपाक शकता. म्हणजे बऱ्याच गांवांनी बांदलेले कम्युनिटी हॉल ताचो उल्लेख हांगा ना तर त्याचो अहवाल तांच्यांनी पयलीं दिल्लो
पण डबल इंजिनचे सरकार कशा पद्धतीने काम करपाक शकता 2014 ते 2024 हे हातूंत त्यांच्यानी मेन्शन केल्लें आसा आणि त्यामुळे आपली MPLAD स्कीम जी आसा तेचे पयशे 100% खर्च करप आणि हे करतकच तांकां देशभरा भितर 10वो रँक जे कांय खासदार जे आपले काम करतात तांचो 10वो रँक आसा आणि त्यामुळे बरेच जण जे आरोप करतात तो आरोप चुकीचो आसा आणि त्यामुळे गैरसमज लोकां भितर घालपाचो कांय प्रयत्न करतात पण हे जेन्ना स्वता रमाकांत बाब खलप जेन्ना MP जाले 1996 मंत्री आशिल्ले ते पण त्यांच्या कालावधी भितर त्यांचा जो MPLAD जो फंड ते स्वता काही खर्च करपाक शकले ना 1998 ज्या वेळाचेर रवी नायक हे निवडून आयले त्या वेळाचेर त्यांचो उरलेलो फंड जो आसा तो तेंच्यांनी खर्च केलो आणि त्यामुळे दुसऱ्याचेर उलोवच्या पयलीं आपण कितें केलां तें तांच्यांनी पळोवपाची गरज आसा कारण दुसऱ्याचेर आरोप करप चुकीचे आरोप करप हे सामकें करी ते करपाक इजी कोणूय क्रिटिसायज करपाक शकता पण ते करता आसतना आपण कितें केलें तें पळोवंक जाय आणि म्हणून आज आमी श्रीपाद भवन केल्लो डबल इंजिनाचो सरकारान केल्लें काम म्हणजे हे सगळें करता आसतना तांकां मेळिल्ले पंतप्रधानांचो तांकां मेळिल्लें सहकार्य विविध मंत्र्यांचें मेळिल्लें सहकार्य आणि खास करून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचें मेळिल्लें सहकार्य हांगाच्या मंत्रिमंडळाचें मेळिल्लें सहकार्य ह्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या मॅक्झिमम जे काही प्रकल्प आसात असे कितले तरी प्रकल्प आसतले जे प्रकल्प तांच्यांनी आज हांचो जो अहवालाचो आमी रिलीज केल्लो आसा ताच्या भितर आसात आनी तातूंत डिटेल म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघ वायजूय आसतले MPLAD स्किमीच्या माध्यमांतल्यान कितें केल्लें आसा मंत्री पदाच्या माध्यमांतल्यान कितें केल्लें आसा तातूंत आयुष हॉस्पिटल आसतलें मनोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो जे रोड्स पळयतात आमी ब्रिजीस पळयतात ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एज अ केंद्रीय मंत्री आनी MP म्हणून तांचोय सहभाग तो डेफिनेटली आसा आणि त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें कार्य गेली 25 वर्सां ह्या गोंयची सेवा खास करून देशाची सेवा उत्तर गोंयच्या मतदारांनी उत्तर गोंयच्या लोकांनी सदनीत पाठिंबा दिल्लो आसा आणि त्या आधाराचेर ते इथपर्यंत करपाक पाविल्ले आसात आणि ताका लागून एक बरो अहवाल आमचो प्रयत्न आसतलो की प्रत्येक त्यांच्या मतदारसंघा भितर उत्तर गोंयच्या सगळ्या गांवां भितर पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आणि खास करून त्यांचेर आरोप करतात तांच्यांनी खास करून तो वाचचो आणि तो वाचल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येतलें की तांकां भितरली कांय खबर ना कारण कशें आसा बऱ्याचदा अज्ञातवासान वयतकच बऱ्याच जाणांक कितें आहा तें कळना आणि त्यामुळे एक्टिव्ह जर पॉलिटिक्सान आसल्यानंतर थोडे गोश्टी कळटा आणि त्यामुळे खलप बाब आसत हे तशें एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान नासल्या कारणान कितें चल्लां हें तांकां खबर नासतली त्यामुळे तांच्यांनी तें जरूर वाचचें OCI कार्डाचो जो भाऊन उल्लेख केलो तातूंतल्यान म्हाका एक हें आसा सॅटिस्फॅक्शन आसा की हांव मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जातकच 8 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा हो उल्लेख स्पेशल मेन्शन हांवें राज्यसभे भितर संसदे भितर केल्लें आनी आमच्या मुख्यमंत्री हांच्यांनी परत एकदा तो सगळो प्रयत्न करून हांव आमचे सेंट्रल मिनिस्टर होम मिनिस्टर आसतले एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्टर आसतले हांच्यांनी ते प्रयत्न करून काल जशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें की ताचो एक फायदो आमच्या हांगा जे फॉरेन पासपोर्ट जे तांकां मेळटलो तर म्हाकाय सॅटिस्फॅक्शन आसा की एखादो तो विशय जावन जर धरलो आसत जाल्यार ताचोय फायदो गोंयकारांक जावपाक शकता आनी आज भाऊन जो विशय हांगा दवरलो की आमी अहवाल लोकां समोर दवरतात आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा उत्तर गोंयची जनता आनी कांय सबंद गोंयकार भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिन सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी 7 मे जे निवडणूक जातली त्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दितलें आनी ज्या तरेन हे जो कोण उलयतात तांकांय तेची जागा लोक दाखयतले तुमकां कितें आसा जाल्यार विचार सर साधा तुमकां विरोधक प्रश्न विचारता तुम्ही कितें काम केलें आतां तुमी तुमचो अहवाल प्रसिद्ध विरोधकांक दितले तुमचो आमी म्हणल्यार हे सगळे जो आमचो आमी जे कितें श्रीपाद भवन 2014 ते आतां पासून डबल इंजिनचें सरकार हांच्यांनी केल्लें जें काम आसा त्याचो अहवाल आमी डेफिनेटली सगळ्या घराघरापर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसता काँग्रेसीन काम पीसी घेतले आणि जे गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले त्याच्यार कमेंट केली त्याच्या डेथ रेट वाडलो म्हणून सांगता तुमची कितें कमेंट आसा पहिली गोष्ट म्हणजे जो काँग्रेसीन मॅनिफेस्टो रिलीज केल्लो आसा तो बेजिकली जर सगळो पळयलो आसत जाल्यार हें जावपाक जायना तें जावपाक जायना अशा पद्दतीचो आसा बेजिकली आमी जे एक्टिविस्ट मेंटॅलिटी जी म्हणटात पळय तशा पद्दतीचो तो तांचो मॅनिफेस्टो आसा देश जर फुडें वयतलो आसत जाल्यार बऱ्या विचारान तो आसूंक जाय कारण बेजिकली जशे तेंचे कॅन्डिडेट तसो तेंचो मॅनिफेस्टो कॅप्टन मिरिया तो बेजिकली एक्टिविस्ट मायंड कारण मागीर तो पॉलिटिकल पार्टीन येयला पण तेणे विचार बदलपाक जाय पॉलिटिकल पार्टीचे
दुसरो आसा तो आमचो तेंचो उमेदवार उत्तर गोंयचो रमाकांत कदम. 1999 नंतर तो राजकारण म्हणजे डेप्थ कितें आहा ती ताका खबर जालो. आनी त्यामुळे आजचे जे पॉलिटिक्स आसा हे भारताचे विकसीत भारताचे स्वप्न फुडें व्हरपाचें आसा. आनी अशा वेळाचेर हें जावं जायना तें जावं जायना म्हण जायना. कांय गोश्टी जे लोकांक त्रासदायक आसा तेजे जरूर विचार जावपाक जाय. पण एखादो विकास जर आसत म्हणजे आमकां लायट जाय आनी प्रोजेक्ट येवं जायना अशें जावचें ना. 24 वरां लायटूय जाय आनी एक वर लायटूय जर नासत जाल्यार बोळ घालणारे लोक आसतात. त्यामुळे विकसीत भारता भितर आमकां इंटरनेट सेवा जर जाय आसत जाल्यार ते टावर येवचेच पडटले. ते तूं हेंच करपाक शकना. आनी त्यामुळे एक वटेनच्यान आमी विकसीत भारताचें स्वप्न 2047 भारत देश हे विकसीत राष्ट्र जातलें जगातले नंबर 1 देश जातलो. आज आमी पळयतात की 2014च्या पयलीं ह्या देशाची परिस्थिती कितें आशिल्ली आर्थीक परिस्थिती 11व्या नंबराचेर आमी आशिल्ले. आज आमी कोवीड महामारी येतकच जगभर मंदी आसा पण आमचो देश तेका उपत आसा कारण आमच्यो ज्यो पॉलिसी आसा नरेंद्र मोदीच्यो कारण विकसीत भारताचें स्वप्न जर फुडें व्हरतलो आसत जाल्यार ते गोश्टी जावं जाय. आनी म्हणून तांचे 11व्या हाच्या वयल्यान आज आमी 5व्यार आयले. म्हणजे ब्रिटिशांनी आमचे राज्य ह्या राष्ट्र ब्रिटिशांनी चलयलें. गोंया भितर पुर्तुगीज पण हे सगळे आसून आज आमी तांच्या फुडें आसात. ते 7व्या नंबरार पावले आमी 5व्या पावले. 2024 नंतर आमी 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जातले आनी बाय 2047 विकसीत राष्ट्र. आनी त्यामुळे हे विकसीत राष्ट्र जर करतलो जाल्यार एक्टिविस्ट मेंटॅलिटी जर दवरली रस्तो जावं जायना हें जावं जायना तें जावं जायना जाल्यार तें चलचें ना. आनी गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की जे कांय करपाकूच शकना जे निवडूनच येवचे ना तेंच्या मॅनिफेस्टोर कितलो विश्वास दवरला. आमचो मॅनिफेस्टो मुद्दम पळय कसो आसा. श्रीपाद तुम्ही कामांचे रिपोर्ट कार्ड दवरले पूण विरोधक म्हणटात की भाऊन रोजगार कितलो दिलो केंद्रीय हेतून आसूं किंवा राज्या भितर सो त्याची आंकडेवारी बी तुम्ही दितले. ताची आंकडेवारी तुमकां सकट रोजगार उपलब्ध करप हे आमचे सगळ्यांचे काम. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ते सगळे दिवप जी जी आमची इन्स्टिट्यूशन त्याच्या संदर्भात हांव एक हाडूं शकता. एक तर हे एकच हांव उदाहरण दिता पण नंतर जॉब आमी घेना आपापल्या कुर्तीनुसार तांकां जॉब मेळटा. पूण जॉब उपलब्ध करप हे आमचे सरकाराचें आमचें काम तें आमी केलां. जे आमकां स्पेसिफिकली ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हाजे जे आमी इन्स्टिट्यूट उबे केले आतां पर्यंत सादारण फूल फ्लॅश जावंक ना. जवळ 150 बेडाचे हॉस्पिटल फुडें चालू जातलें. आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज सुरू जातले त्या वेळाचेर आनी स्टाफ वाडटलो. आनी ह्याका सगळ्याक आमी 80% गोंया खातीर रिजर्वेशन 80% जॉब जे आसात गोंयकारांक दिवचे अशें आमी एग्रिमेंटार घालून दिल्लें आसा. आतां पर्यंत जे जॉब मेळ्ळ्या ते 338 जॉब ते मेळ्ळ्या टोटल जॉब आयुष हॉस्पिटलार. तातूंतले 237 हे गोंयकारां खातीर जवळ 70% आसपास आसात. आनी तातूंतल्यान खास पेडणे खातीर 153 पेडण्याचे लोकांक 153 जॉब दिल्ले आसात. हे रिपोर्ट आसा. आनी सादारण जे काही एग्रीमेंट आहा ताका लागून हे आसा. आनी येणाऱ्या काळात जेन्ना फूल फ्लेज तें जातलें तेन्ना 80 पेक्षा कदाचित जास्त मेळूंक शकतलें. हें एक उदाहरणांत सांगलें. पूण वेगवेगळ्या भागांत तशें आमचे केंद्र सरकार आयुष मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून जवळ 140 डॉक्टरांक कामाक लायले. विविध प्रायमरी हेल्थ सेंटरांक आज ॲलोपॅथी बरोबर आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी डॉक्टर त्या लोकांक सेवा दिता. आनी तर तेजे हेल्थ ऑफिसर म्हणून कांय काम करता. हे आतां पर्यंत रिपोर्ट आमचो. आनी त्या बरोबर मागीर एअरपोर्टाक कितें लागले हे गोंय सरकार जातलें कारण एअरपोर्टाचेर ताजें हें गोंय सरकारची आसा तातूंत आमी इंटरफियर जायना. परंतु तो हाडून जे जॉब जातले ते आमीच उत्पन्न केले न्ही. जॉब उत्पन्न करपाचें काम जें आहा आमी आमचें काम केलें. आमचें एडमिनिस्ट्रेशन कितें कोणाक जॉब तें करतलें. आनी जॉब हो सरकारी कडेन आमी दिना. आपापले जे आमी तयार करपाचें काम आमी करता ताजे पुर्ती प्रमाणे ताचे एज्युकेशना प्रमाणे ताचे हेजे प्रमाणे ते जॉब सरकारच्या माध्यमातून इंटरव्यू दिले वतात. पेडण्यां प्रचार चालू आसा नरेटिव्ह एक आसा की भाऊन पेडण्या खातीर कितें केलें म्हणजे ह्या अहवालान आसतलें पेडण्या खातीर कितें केलें. पण म्हाजो प्रश्न असो आसा की भाऊनी गांव दत्तक घेतलो ते गांवा बद्दल कितें म्हणजे गांवा बद्दल ह्या अहवालान आसा कितें आसा ती जी कामां आतां एक डेप्युटी कलेक्टराच्या कमिटी आसता. आदर्श ग्राम ही प्रायम मिनिस्टराची योजना तातूंत स्पेशल फंड कांय आदर्श ग्राम तातूंत डिटेल आसा. कांय कामां जी उरल्या ती आमी घातल्या प्रस्ताव आसात. जेन्ना जेन्ना आमकां उरल्या कितें तेवूय सांगता. जवळ जवळ 80% कामां जी आहा पळय न्ही ती ऑलरेडी कंप्लीट जाला. आनी जी 20% जी उरल्यात पळय न्ही ताका आमकां जमनीची एनओसी मार्गांनी दिवना. आमचो कांय दोश ना. कलेक्टराचो कांय डेप्युटी कलेक्टराचो कांय दोश ना. जो पर्यंत जमनीची एनओसी येना तो पर्यंत आमी करूंक शकची ना. आनी म्हणून ती उरल्यात. आनी एक इब्राहिमपूर घेतलें दुसरें आमी केरी घेतलें.
दुसरे हँड म्हणजे फोंड्यापैकी आमची पिवळ गोष्टीची लोकांक करतात थंय सुद्दां ते फोंडा केली थंय सुद्दां 15% कामां अशी जमनीच्या हेका एनओसी लागून उरल्या पूण ती आमच्या प्रस्तावित हातून आसा ती आमी जमनीची एनओसी मेळना जाल्यार एक आमी कंप्लीट करतले ताजो हवा हातून ऑलरेडी दिला 21 आणि 22 संसद आदर्श इब्राहिमपूर पेडणे आसा आनी केरी आसा ते दोनूय आसा. प्रेसिडेंट तुम्ही विकसित भारत म्हटले आता ते काल पणजे स्थिती जी जाली पणजे स्मार्ट सिटीची त्याच्या वेळेला तुम्ही बरेच ट्रोल झाले बीजेपी की हेच विकसित भारताची संकल्पना काय केली आणि दुसरो विषय आयचो म्हणजे कला अकादमीचे सिलींग आयज परत एक पडला सो हेच विकसित भारताचे चित्र काय म्हणून तुमकां विचारता. एक गोष्ट आसा पावस कितें आतां येतलो हें कोणाक खबर नाशिल्लें म्हाका खबर आशिल्ले हो प्रश्न तुमकां तुमी विचारून जाल्यारूय हांव सांगतलो. म्हाका 2 प्रश्न सांगपाक जाय आसले. एक जे काँग्रेसीन मॅनिफेस्टो घाला तातूंत म्हापसा अर्बनच्या संदर्भांनी जर घातलें जाल्यार बरें जावपाचें तो एक हांव सांगपाक जाय पण ते प्रश्न काडलो. दुसरो हांवें आतां हांगा येवच्या पयलीं हांव उलयलो ऑफिसरां कडेन आनी जालें कशें की कांय नाले जे आसा ते अजून अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा आनी त्यामुळे तांकां वाड वचपाक उदक नासल्या कारणान ते उरलें उदक. पण बिफोर हाच्या पयलीं 31 मे पयलीं तांच्यांनी हें म्हणलें आसा की हें कंप्लीट करता आनी कित्याक तो काळ काडलेलो पळय तो फ्रीज दवरल्यामुळे तो उदक गेलो आनी त्यामुळे तें ब्लॉक जालें. पण तातूंतल्यान आनी कशें आसता एक गोश्ट आसा पळय बऱ्याच गांवांनी आतां अंडरग्रावंड केबलिंग करता आतां तें करतसर थोडोसो त्रास जाताच. हांव अशें म्हणना पणजेकारांनी खूब पेशन्स दवरले डेफिनेटली तांकां त्रास जाला धुळीचो त्रास जाला आसलो तांकां डायवर्शनाक त्रास जालो आसलो पण हें सगळें जातकच एकदां जेन्ना हें पूर्ण जातलें त्या वेळाचेर सगळ्यांक दिसलें कारण आमी जेन्ना हांगा आगशी ब्रिजा वयल्यान वताले बरेच जाण आमच्यो गाडयो पळयतकच ते खूब क्लायंट जातकच आमकांय उलयताले कितें कितें चुकी नासली कारण 2-2 वरां रावचें पडटालें पण आज तूं हांगाल्यान 20 मिनटांनी पावता न्ही आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान हें सुद्दां जेन्ना हें सगळें कंप्लीट जातलें त्या वेळाचेर एक बऱ्या तरेचें हें जें आसा तांकां कारण प्रत्येक पावसाचो त्रास जाता तातूंतल्यान तो सुटपाव जाता. दुसरो प्रश्न आसा पळय तो कला अकादमीचो. हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन आतां उलयलो तांच्यांनी सांगलें आपण पळयता तेची इन्क्वायरी करता आनी योग्य तें उत्तर आपण प्रेसा बरोबर इन्क्वायरी जातली डेफिनेटली ते उलयतले आनी तुमकांय सांगतले ते हांवें आतां कारण हांव थोडोसो उशिरा पावलो पण पयलीं हांवें तांचे कडेन उलयलो म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें अशें जालें तेन्ना हांव तांकां सांगितलें पयलें आपण पळयता एक्सप्लेन पासपोर्टाचो प्रश्न आसा पळय पासपोर्टाचो प्रश्न तातूंतल्यान आतां ते कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना ऑर्डर काडूं येता काय ती जर लोक कितें जाला ती मरे 4 एप्रिलाक ऑर्डर केले 4 एप्रिल आनी ती कशी जाता एकदा कंटिन्यू प्रोसेस पयलींचो आशिल्लो नवीन कांय न्ही तें कितें दिन प्रोसेस आशिल्लें तें नवीनच केलें. आणि दुसरे म्हणजे ज्यांचे क्रिमिनल एक्टिविटीजाक लागून रिवोक केले म्हणजे कॅन्सल रद्द झाले तांच्या फुडें ते डिटेल पळोवचें पडटलें एक्झॅक्ट कितें आसा तें वेदर क्रिमिनलाच्या संदर्भात तें अशी क्लियर आसा की इतलें आसा की जेंचे रद्द जाले तेंकांय अलाउड ऑर्डर तुमचे कडेन हांव तुमकां फॉरवर्ड करता तातूंत कितें डिटेल्स सगळे प्रेसाक फॉरवर्ड करता. असं काँग्रेसनं अनेक कोल पोल्युशन आणि कोल ट्रान्सपोर्ट ते बंद करता म्हटलं जाहीरनाम्यात. कितें आसता जाणा तूं पळय ताका खबर आसा की काल तुवें जर रमाकांत कलप खंय तरी पब्लीक मिटिंगेर उलयतालो की तुमचे रस्ते वगैरे कितें आसा पळय नितीन गडकरी सांगता आनी करपाक सांगता तुमी पळयात पळय काँग्रेस उमेदवाराला इलेक्शनाक आनी ताका कळ्ळें की बीजेपी परत पावरार येतली म्हणून तोच सांगता की करपाक नितीन गडकरी कडेन आमी रस्ते तुमचे करून घेता म्हणजे तुमी आनी आतां कितें उलोवयाचें ज्या मनशांक खबर आसा आमी येवचेच ना तेंच्यान मॅनिफेस्टोन जायते बरोवं पण कोलाच्या संदर्भात जर एखादो त्रास जायत जे आसा त्याचं सरकार हे घेता कारण आमकांय सरोदी चड त्रास जो आसा पळय तो मुरगांव तालुक्यात जाता त्यामुळे मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टी सरोदीत साथ दिल्ली आसा आनी त्या संदर्भातले जर एखादें कितें आसा जाल्यार डेफिनेटली सरकार तेजेर आमी विचार करपाक तर जसं ते बॉमाचे लोक तेणी मातशें कितें आसता एक विशय कशे आसा पळय 2 विशय आसा एखाद्या निवडणुकीत मतदानच करतना अशा पद्धतीने विषय सेटल जाते काय गोष्टी ज्या आसात चर्चेच्या माध्यमांतल्यान डेफिनेटली सेटल करपाक जाता. हांव 100% चूक बरोबर कोणाची म्हणना पण बहिष्कार घालून एखाद्या निवडणुकीक जाल्यार तातूंत विशय सोंपना इतलें हांव तरी ह्या विशयाचो हे मताचो एक कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचे भूत भाजपाच्या तकलेर बसचें ना नाही कारण कशें आसता पळय प्रत्येक विशय जे आसता ते वेगवेगळे विशय आसतात आनी त्या त्या विशयाचे प्रमाणे जे कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा
आपण लक्ष घालता इट इज रॉंग. विरोधक म्हणतात की पावसान कलाविधान फूल पडपाक शकता. आता एक आसा पळय विरोधक कितें उलयता तेचेर आमी वचचे नाका. विरोधकांचे विशय ना, तांकां आमकां टायम ना आनी तांकां टायम खूब आसा. त्यामुळे त्यांची चुकी नाही. दे आर इन द ऑपोजिशन. त्यामुळे आमच्या प्रचारात आम्ही बिझी असतात. आमचो प्रश्न असो पण हांवें तांकां सांगलें 7 मे नंतर चर्चेची तयारी जायते या. आज म्हाका टायम ना चर्चा करपाक आनी त्यामुळे हे विशय ते उलयत रावतले आनी प्रत्येक विशयान त्यांनी उलयले ताका उत्तर दिवं जाय म्हणून आमी कितें आसत खरंच ना. 7 मे नंतर जरूर उत्तर दिवं. तांकां उत्तर न्ही, गोंयच्या जनतेक उत्तर कशें दिसता. कोट्यावधी रुपये थंय घातल्या. हांवें तुजे सेंटिमेंटाचो आदर करता आनी हांव अशेंय म्हणटा की हांव अशें सोडून उडयना तें. म्हाका जेन्ना कळल्या नंतर आमी इमिडिएटली मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें आपण इमिडिएटली त्या ऑफिसरांक आपल्याक कितें आसा पळय तुमकां जर आज फाल्यां जर मुख्यमंत्री कळत जाल्यार डेफिनेटली ते ह्या विशयाचेर उलयतले. डोंट वरी. फायनली हे लोकांचे पयशे एखाद्यान जर थंय कितें जर चुकी केली आसता ताका शिक्षा जावची कांय प्रॉब्लम ना. मुख्यमंत्री पळयता. थँक्यू व्हेरी मच. कितें आसलें Sir, BJP government always talks about fifth economic largest country, but as for the hunger index, we are just climbing on the top. From 111 to we have reached 120. So what do you like to say? अरे एक गोष्ट असं ही इकॉनॉमी 5व्या नंबरचेर आमकां जाय तशें कित्याक घेवंक शकना. जशें आसा तें पळोवचें आनी त्यामुळे आज जर कितें पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर 25 कोटी लोक हे गरिबीचे सगळे आयिल्ले आसात. बिलो पावरटी लायन BPL कोणाक मेळटा जेका रावपाक घर ना जेका खावपाक हें मेळना अशा मनशाक तूं गरीब म्हणटलो. आनी त्यामुळे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण आवास योजना, जल जीवन मिशन अशा विविध मार्गातल्या त्या मनशाक वयर काडपाचें काम केल्लें आसा. आनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जे फुकट रेशन जें मेळटा पळय ते ताणें आतां स्टॉप करूं ना. ते लोक जरी BPLच्या वयर जरी आयले आसत 25 कोटी लोक जाल्यार त्या येणाऱ्या 5 वर्सांनी कंटिन्यू हे तांगेलें मॅनेजमेंट घातलेलें आसा. आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान जर तें पळयलें आसत जाल्यार डेफिनेटली इकॉनॉमिस्ट कितें उलयता तें पळय, पब्लीक काँग्रेस कितें उलयता किंवा इंडिया अलायन्साचे कोण कितें उलयता तें इकॉनॉमिस्टाचे ते कितें उलयतात तें पळय आनी मागीर म्हाका तो प्रश्न विचार. जाय जाल्यार मागीर इंडिविज्युअली म्हाका विचारपाक लागता. पूण हांव ठाम मताचो आसा की ज्या तरेन नरेंद्र मोदीचें जें विजन आसा तें विजन फुडें वचपाक लागून ह्या देशांतल्या लोकांची साथ आसा. आनी खऱ्या अर्थान आफ्टर 2024 भारत देश हो 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी वर्ल्ड. थँक्यू.